मुख्यमंत्री परिकाराक सोडून जर दुसऱ्या कोणाचो विचार केलो जाल्यार फक्त सुदीनूच म्हणून एमजीन जाहीर केले। पक्षाच्या स्थापना दिसांच्या कार्यावळीत दीपक ढवळीकार उलयलो। आपल्याक 2 फावट मुख्यमंत्री पदाची ऑफर आसतनाय आपणे पक्ष सोडलो ना, आताय कोणे चिंता करपाची गरज ना म्हणून सुदीन ढवळीकारान स्पष्ट केले। एमजीन स्थापना दिसाच्या निमतान गोयात मध्यवर्ती वेंचणुको नदरेत दवरून तयारी सुरू केली। पाठिंबा दिवचना विचार करचो, निश्चितच विचार करतले। त्याच्या पुढे जर तर पाठिंबा दिवपाक जाय नेतृत्वाक जाल्यार आमी सुदीन ढवळीकाराकूच दिसले आणि कोणाकूच दिवचे ना म्हणून आमी परत सांगला की मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा खातीर म्हणून आमी सरकाराक पाठिंबा दिल्लो आसा आणि कोणाच्या नेतृत्वाक दिल्लो ना ते परत एकदा ह्या निमित्त स्पष्ट करता आणि पुढे आमचो पाठिंबा दिवचो आसलो जाल्यार आमी सुदीन ढवळीकाराक। मध्यावधी वेंचणुको नदरेमुखार दवरून एमजीन प्रचाराक सुरवात केली। लोकसभा आणि विधानसभे खातीर प्रचार सुरू म्हूण दीपकान स्थापना दिसाचे कार्यावळीत घोषणा केली। आमी आज गोंयभर प्रचाराक ह्या निमित्तान सुरू केल्ली आसा। केन्नाय निवडणुकी येवं आमी त्या खातीर तयार आसा हे आमी आज दाखोवन दिल्लें आसा। बगो पक्ष ठाम आसा, कोणीच बगो पक्षाक कमी देखून न्हय आणि ह्या फावटी लोकसभेत आणि विधानसभेच्या कार्या खातीर आयच्या दिसाच्यान आमी सुरवात करता अशी घोषणा करता। तुम्ही सगळ्यांनी एक कडेन रावन सगळ्यांनी कार्य करचे बगो पक्षा खातीर आव्हान करता। आपूण हो पक्ष सोडून खंयच वचचो ना म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। सगळ्यांनी नेटान कामाक लागपाचें आवाहनूय सुदीनान केलां। लोकांनी कितें म्हणून काल म्हाका एक गोष्ट आमच्याच पक्षाच्या विचारांचा पक्ष सोडटलो म्हणून एक लक्षात दवरा की इतले वर्सां हांव ह्या पक्षाक रावलो। 2 फावटी म्हाका मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिल्ली आणि ते घेन आसतना आज बसून हांव ह्या पक्षांत आसा। हो पक्ष मुखार वाटपा खातीर जशे सगळे केंद्रीय समितीचे सदस्य मुखार वता, आमचे बूथ कमिटीज आसा, आमचे कार्यकर्ते आसा, जे ज्येष्ठ नागरिक आसा ज्यांनी या पक्षाचे भवितव्य त्या वेळार घडोवन हाडले, तांकां घेवन आमी तांचे ब्लेसिंग तांचे आशीर्वाद घेवन आमी मुखार या अशा परत एकदा नमूद करता। दिवचलचो आदलो आमदार आणि पक्षाचो फुडारी नरेश सावळान जर कोण राज्य चलोवपाक तयार आसा जाल्यार ताका संधी दिवची म्हूण ढवळीकाराचें नाव घेन आसतना उलोवन दाखयलें। सरकार आसा काय ना हे कोणाक काय कळना आणि सरकार पक्षाचे बरेचशे आमदार कोण तरी सांगतालो आवाज म्हाका शेवटपर्यंत पावतलो आणि आता नक्कीच पावतलो। सरकाराचे आमदारच आज आपापल्या परीन उलोवपाक लागल्या आणि ते कितें उलयता आणि खंय उलयता तांकां कांयच खबर ना। आज ही उलोवपाची वेळ न्ही, आज तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा आणि जो लायक मनीस आसा त्याच्या कडेन नेतृत्व दिवपाची गरज आसा। अरे खऱ्या अर्थान गोंय राज्याचेर संकट येयल्लें आसा। मायनी बंद पडटात, आर्थिक संकट आसा, याची जबाबदारी कोणीतरी घेवपाक जाय आणि एखादो मनीस समजा जर ती जबाबदारी घेवपाक फुडें सरला जाल्यार ती जबाबदारी तेचेकडे दिवपाक जाय। एकंदर पळयत जाल्यार एमजीन स्थापना दिसाचे निमतान जाल्ले कार्यावळीत सुदीनाक मुख्यमंत्री करपाचो हावेस जाहीर स्पश्ट केलो। एमजीच्यो आतां आनीक 4 कडेन स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी जातल्यो, तातूंत म्हापशेच्या जाहीर सभेचोय आस्पाव आसा। एमजीपी मध्यावधी वेंचणुको नदरे मुखार दवरून प्रचाराक भायर सरल्या। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। पेडण्या शिगमो सुरू आसतनाच पेडणेच्या आमदार मंत्र्यान मोपाच्या नांवान रोमाट घाले। शिगम्याच्या कार्यावळीक मोपाचें काम बंद उडोवपाची बाबू आजगांवकारान शिटकावणी दिली। उपरांत मोपा वचून मोदी सरकाराचो ड्रीम प्रोजेक्ट बीजेपी फुडारपणांतल्यान सरकारांत मंत्री आशिल्ल्या बाबून बंद उडयले। मोपाचें काम चलता थंय भायल्यांचे ट्रक नाका, थळाव्यांची मशिनरी लावची, फुडें टॅक्सी वा हेर उद्देग काम धंदे नोकरी पेडणेकारांक दितले हाचो एग्रीमेंट करचो, मागीरूच काम करचें म्हूण बाबू उलयला। पेडणे मोपाड आंदोलना खातीर जनजागृती करपाची घोषणा बाबून केली। हरिया
पेडण्या शिगम्याच्या कार्यावळी उपरांत मंत्री बाबू आजगावकरान मोपा आड आवाज काढलो. जो एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो जाता आमचे डिमांडाचेर हो एअरपोर्ट जातालो, पण ह्या एअरपोर्टाचे बेनिफीट आमकां कितें मेळटा हें आजून आमकां तेंच्यांनी सांगूना. आमी तांकां एम्प्लॉयमेंट खातीर आमी नांवां दिल्ली, आजून एकट्याकय अपॉयंट करूना. हो समज बेनिफीट आमकां मेळना जाल्यार आमकां एअरपोर्ट कित्याक जावं? एअरपोर्ट आमकां नाका नाजाला हे सारको आमचो विरोध, बरोबर हा? समज आमकां आमच्या तालुक्याक पेडण्या तालुक्याक कितें कितें बेनिफीट मेळटले, टॅक्सी कश्यो लागतल्यो, कमर्शियल ते आज करपाक पळयतात, तेजे भितर आमकां कितें बेनिफीट जातले, तशेंच आमकां एम्प्लॉयमेंट कितलो मेळटलो हें पयलीं ताणें दवरचें आनी थंयचें काम स्टार्ट करचें. जो पर्यंत हें आमकां दवरना तो पर्यंत एअरपोर्टाचें काम करपाक मेळचें ना. आज पासून जेन्ना पर्यंत आमकां ते इन्फॉर्मेशन सारकें दिनात, एग्रीमेंट आमचे बरोबर सारको करनात, तो पर्यंत एअरपोर्टाचें काम करप न्ही अशें आमी डिक्लेअर करतात. उपरांत पंच सरपंच आसात ते समर्थक घेवन बाबून मोपा वचून काम बंद उडयले. जे काम जे स्टार्ट केला तेजे भितर आमच्या लोकांक कसलोच बेनिफीट मेळचो ना, कारण जे काम केला थंय आमचे लोकांक फाल्यां ट्रक घालपाक दितले काय ना, आमच्या लोकांक काम दितले काय ना, या आमच्या लोकांक नोकरी मेळटल्यो काय ना, हो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रश्न जावना. हो आमकां बेनिफीट मेळटले म्हणून आमी एअरपोर्ट हाडपाक दिला. 2 कोटी स्क्वेअर मीटर जागो ह्या लोकांनी दिला, तेंची घरादाराक गेली आणि ते लोक शिफ्ट केले आणि तुम्ही सगळे हातान घेऊन आमकां खोट मारतात. आज म्हणटा ते आमकां ताणें पयलो एम्प्लॉयमेंट कसो दितलो तो सांग, आमच्या लोकांक काम धंदे कशे दितलो ते सांग, आमच्या लोकांक ह्या भितर कशें काम मेळटलें ते पयलीं सांगा. एमओ पयलो करात, एग्रीमेंट पयलो करात आणि मागीर हांगासर काम स्टार्ट करात. जावं पर्यंत आमी हांगा काम स्टार्ट करपाक दिवपा ना. एअरपोर्ट म्हणटो आमकां सीट आमच्या पोटा खातीर जाय आसलो, म्हणून पयले आमच्या लोकांक दाखयात आमच्या लोकांक तुमी कितें करतात ते समज आमचे लोक एग्रीड जाले ओके, ना जाल्यार एअरपोर्ट म्हणटो आमकां नाका. जो मेरेन पेडणेकारांचे नोकरे धंद्याचे उतर मेळना तो मेरेन काम चालू करूंक दिवचे ना म्हूण सरकारांतलो मंत्री बाबून स्पश्ट केला. मोपा आड आंदोलन पेटोवपाक बाबू खंय गांवांनी बसका घेतलो. हर एक कॉर्नर मिटींग मागेली पेडण्या तालुक्या भितर जातली, लोकांक आव्हान करपाची आणि आमी डिसिजन घेतले हे पेडण्या म्हणटा एअरपोर्ट नाका म्हणून. दितात जाल्यार आमकां पयली बेनिफीट कितें आहा ते सांगात आणि आमी काम चालू करतात. हांगा येवन कितें जालें बाबू? हांगा येवन आमी पळयल्या की बाबा तांकां आमी हे सगळ्यो गाडयो परती धाडपाच्यो केल्ल्यो, पण तेजे भितरलो मनीसच ना, कोणूच ना, सगळे धांवले. ना जाल्यार आज गाडी हांगा चलताली जाल्यार आमी उगी रावन आसलेले. हेज्या खातीर केदे व्हडलो त्याग करपाक जाता, पण हे एअरपोर्ट जाता जाल्यार आमच्या लोकांक बेनिफीट मेळपाक जाय. एग्रीमेंट कित्याक केल्लो तुमकां? काय ना, पयलो काँग्रेस आसतना एग्रीमेंट जाल्लो पांडुरंग परब हेजे अध्यक्ष. आता ह्या फाटी तो एग्रीमेंटच उडयलो, तेजो हेच ना. प्रुडंटा खातीर मोपाच्यान विनोद मेथर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.